जे आमचे कडेन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन जे रजिस्टर जाल्ले आसा त्या सगळ्या लोकां कडेन एक अपील आसा की तुमी जो टेनन्सी अंडर जो पळय रायट आसा त्या रायटांतल्यान तुमी जे कोण टेनंट म्हूण रजिस्टर जाल्ले कडेन आसा तेणी आपले रायट वापरून तेणी ती जमीन परचेस करपाक जाय अंडर टेनन्सी एक्ट. जर एकदां जर टेनन्सी एक्टा अंडर ती जमीन जर परचेस केली जाल्यार ऑटोमॅटिकली ते ऑक्युपंट्स कॉलमाक येतले एज अ ओनर म्हूण येतले, डीम्ड ओनर म्हूण येतले. आनी एकदां जर डीम्ड ओनर म्हूण जर ते जाले जाल्यार ते ह्या स्किमीचो बेनिफीट घेवपाक ते पात्र जातले. सो ह्या वर्सा कितल्यांक धरलो हे फायदो? सो आतां आमचो हल्लीच आमच्या हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान 19वो इन्स्टॉलमेंट रिलीज केल्लो पयरच, म्हणजे म्हाका दिसता फाटल्या आठवड्याक. सो 19वो इन्स्टॉलमेंट जेन्ना रिलीज जालो तेन्ना फक्त गोंयच्या 6407 लोकांकच हेजो बेनिफीट मेळ्ळो. आतां हे बेनिफीट घेता आसतना अजून एक हें आसा की तो बेनिफिशरी जो आसा तो इन्कम टॅक्स पेयर आसपाक जायना. इन्कम टॅक्स पेयर जर आसलो जाल्यार तो ऑटोमॅटिकली ह्या स्किमींतल्यान भायर पडटा. सेकंडली तो खंयच्याय हेजो इलेक्टेड मेंबर आसपाक जायना खंयच्याय बॉडीचो. जर इलेक्टेड मेंबर आसा जाल्यारूय बी ताका तें बेनिफीट मेळना. सो तरी पूण आमचो जर गोंयचो शेतकारांचो आंकडो आनी हे बेनिफीट जे शेतकारांक मेळटा तो जर आंकडो जर पळयलो जाल्यार आमचे चडांत चड जे शेतकार आसा ते ह्या स्कॅमी पासून वंचीत उरता, फाटीं उरता. कित्याक म्हणल्यार तेंचें नांव फॉर्म 1 and 14 ऑक्युपंट्स कॉलमाक ना.